विश्व कोंकणी चॅनलाच्या वीक्षक वर्गात तांकां नमस्कार. CA फायनल आमगेले एक देशाचे वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स. असल एक कष्टाचे एग्जाम लायक मार्क्स मेळणो नोव्हेंबर 2022चे अटेम्प्टा क्लियर केल्लेला आनी तांगेल त्या जर्नी बगे उल्लोचाक आयजी आमगेल स्टुडियोंत आसाची CA कृष्णानंद पै. नमस्ते कृष्णानंद. फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रॅच्युलेशन्स तुका आनी तुगेल फॅमिलीक वे. सो कृष्णानंदाल एक सण ಕಿರುಪರಿಚಯ हांव दिवचा इश्ट पावता. हांगेल्या आनु मंगळूरचे प्रसिद्ध CA बी शिवानंद पै आनी अम्मा श्रीमती नयना एस पै हांनी हांगेल्या आर्टिकलशिप बँगलोरचे डेलॉयट अंतू स्टॅच्युटरी ऑडिट डिपार्टमेंटांतू सुब्रमण्यम के अंडर कंप्लीट केला. हांगेले अचीवमेंट्स CLAT एडमिशन एग्जाम म्हळ्यार सेंट्रलाइज्ड लॉ एडमिशन एग्जाम AIR 724 मेळणू क्लियर केला. SLET एग्जाम वे त्यांच वर्स बरोवन फर्स्ट कट्टांतू हांणी सिलेक्ट जालेले. तशीची 2019 मँगलोर ब्रांचाचे ICAI क्विज कॉम्पिटिशनांतू हांकां सेकंड प्लेस मेळ्ळा. आनीक एक म्हाका पर्सनली एक हेमे विशय कसो म्हळ्यार हांव कृष्णानंदाक एक सन सब्जेक्ट CA इंटरांतू शिकयला. सो म्हाका आज मस्त खूश जाता सर म्हगेले एक स्टुडंट म्हगेले एद्रा बसला म्हूण सांगून. सो कृष्णानंद कशें फील जातास तुका एक CA फायनल क्लियर करून? भारी खूश जाता. सुरे ते पास म्हूण पळयताना तें लॅपटॉपार एक पंद भारी खूश जाता. वरलाल कसं एक पंद हुಡುಗ सुवर्ण फस्ट पास जालें पास जालें म्हूण सुरे खूश जाता. मागीर एक पंद पुरांका क्लोज रिलेटिव्स सुरे फोन आनी केले तशी तेन्ना भारी खूश जाता. म्हळ्यार तितलें वाचून ते पास जाता भारी खूश जाता तशी. सो कृष्णानंद तुगेलें आर्टिकलशिप एक केलेला बँगलोरच्या एक बिग 4 म्हणटाची डेलॉयटांतू कंप्लीट केलेला. सो ताजे एक एक्सपिरियन्स बगे स्वल्प आमगेल्या ऑडियन्स आउट शेअर करूं जाता. बिग 4 कशें म्हळ्यार आमकां ओन्ली स्पेशलायज्ड डिपार्टमेंटांतू काम दिवचें म्हळ्यार मस्त एरियाज ना. म्हाका ओन्ली स्टॅट्युटरी ऑडिटर ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ असता टॅक्सेशन और GST तशें आसता और कन्सल्टींग. हांव स्टॅट्युटरी ऑडिटर जॉयन जालें कसं म्हळ्यार आमकां ऑडिट करतना वेरियस ह्या मेळटा वेरियस ब्रांचेस इनवॉल्व जाता तशी. आनी डिफरन्स आसा आनी म्हळ्यार तुका लेट नायट वर्क्स आनी आसता मात्र ते आमकां लेट नायट वर्क केल्या निमित्त आमकां स्टडीज बॅलन्स करका आनी काम बॅलन्स करका तशी. आनी कसं घरा फंक्शन असले त्यावें पुरा तीन मेळून वचका तशी टायम मॅनेजमेंट लायक शिकयता. आनी तुका आमकां काय म्हणचे वाजूच्याक हेल्प जाता. कसं ऑडिट म्हणटाना स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटींग आनी आसा ते आमकां ते प्रोसिजर करून ते करेक्ट एग्जामाक हेल्प जाता. प्रॅक्टिकली आमकां अर्थ जाता त्या अर्थ जाता. आनी आमकां इंडियस म्हूण एक स्टँडर्ड आसा अकावंट्सांतू त्यावें आमकां फिनान्शियल रिपोर्टींग म्हण सब्जेक्टांतू हेल्प जाता. आनी तुका सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव करचे हेल्प करता. एस्पेशली आमी आमगे क्लायंट्साचे फिनान्स टिमार उरतले ते प्रोफेशनल्स आसचे मोस्ट ऑफ द टायम्स मोस्ट क्लायंट्स तशी वरलाल CL उरतले तांगे लागून शिकचे जाता आनी तांगे लागून उलोवन तांगेले एक्सपिरियन्स आमकां गेन करचे जाता. सो एक कॉर्पोरेट एनवायरमेंटांत तूं काम केलेलें एक तुका एक्सपिरियन्स मेळटा. आनी तूं एक सांगील कसं म्हळ्यार टायम मॅनेजमेंट मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून. आनी पुरा जाणां गोत आसा की डेलॉयट बिग 4 पुरा काम आर्टिकलशिप हेक्टीक बट थंय स्टॅच्युटरी डिपार्टमेंटांत तूं लेट नायट मस्त पुरा काम करूं आसता. तूं असल सिच्युएशनांत तुगेल्या CA फायनल आर्टिकलशिप पुरा कशी मॅनेज करता आशिल्लो? टायम मॅनेजमेंट कशें म्हळ्यार आमकां हांतू एस्पेशली स्टडीज कशें मॅनेज करचें म्हळ्यार आमकां वरलाल फर्म्स आमकां कशें आसचें म्हळ्यार 9 o'clock टू 9:30 to 5:30 टायम लायन्स आसता. हांगा आमकां स्वल्प स्टार्टींग टायम लायन्स आमकां आर्टिकल्स एस्पेशली स्वल्प लेट केला अरावंड 11 o'clock आनी दवरला 10:30 11. तशें आमकां काम जॉयन जावच्याक लेट आशिल्लें तशें आमी सकाळीं उठून वाजू येता. आनी कसं म्हणचें काम तुका बिजी ऑल थ्रू द इयर आसना. युजली कितलें मॅक्स सप्टेंबर ते डेडलायन आसता स्टॅट्युटरी ऑडिट्स. त्याद नंतर क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यूज मॅक्स 2 weeks आसता ते. आनी तेन्ना लायट काम उणी काम आशिल्लें तेन्ना आमी वाजूचे येता. आनी लेट नायट जाल्यार स्वल्प तेन्ना न्हीद येना. लेट नायट जाता एक पंद काम जाता न्हीद येना तेन्ना बैसून वाजूचे तशी पुरा जाता. सो तू केदना प्रिपरेशन स्टार्ट कशी केलेला? एक पटी स्टडी लिवा चमकल नंतर स्टार्ट केलेलं की फर्स्ट टाकाची
एक पाटी सी इंटर क्लियर जल कुडले वाजूचा स्टार्ट केला ना तशें ना सी ए इंटर जाल कुडले एक पर्यंत आर्टिकलशीप जॉइन जाल कुडला फिनान्शियल रिपोर्टिंग चिके चिके सुरू केला म्हळ्यार तें म्हाका प्रॅक्टिकल युजेज आशिल्लो तशी तें वाजयत आशिल्लो इम्पॉर्टंट रिलेवंट सब्जेक्ट आशिल्लो आनी ಸ್ವಲ್ಪ वाजयत आशिल्लो इजी टॉपिक्स घेवन हांव वाजयत आशिल्लो मागीर कशें केलें म्हळ्यार हांव क्लासीस घेतलो पुरा सब्जेक्ट्साक एक फस्ट स्टॅटीक सब्जेक्ट खंयचे तुका चेंज जायना न्हू खंड्या पडटा तें पुरा कंप्लीट करता जमकलो टॅक्स आनी पुरा टॅक्स लॉ आनी पुरा लास्ट दवरला कसं तें एमेंडमेंट्स येता आसता तशी अरावंड अक्रॉस दी आर्टिकलशीप पिरियड वाजयत आशिल्लो लायट वाजयत आशिल्लो मात्र 1 year प्रायर टू एग्जाम्स हांव फुल पुरा क्लासीस वय एक म्हयनेक मे बी 1 or 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करता आशिल्लो तशी तें करता आशिल्लो मागीर रज जायल कुडल्या टायम टेबल सेट केला इतले दिवसाक मागीर कंप्लीट येवका इतले दिवसा रिविजन जेवका मॉक्साक इतले टायम म्हणून दवरला आनी तशी सेट केला सो आतां तूं मॉक एग्जाम्स तूं दोन्ही वे पुरा मॉक एग्जाम्स बरयला की आनी एक क्वेश्चन जे सबसेट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुगेल्या प्रिवियस डे ऑफ द एग्जाम अँड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम कसं एक स्ट्रॅटेजी फॉलो केलेलास की तू मॉक्स म्हळ्यार हांव पुरो मॉक्स बरें न्ही एक पेपर बरयला म्हळ्यार मागीर स्पीड टेस्ट करचें कसं म्हळ्यार आमी आर्टिकलशिपा पासून बरोवन प्रॅक्टीस आसना तशें तें टच वर नासता मे बी लास्ट बरयला खंयचे पेपर इंटरमिडियेटान ताजे नंतर खंयचे पेपर बरे न्ही मे बी BCom मध्ये बरयला तितलेची तशी ताजे खातीर ते एक रायटींग स्पीड टेस्ट करचे एक मॉक बरयला तशी ताजे खातीर हांव मॉक बरयला आनी तुका एटलिस्ट कळटा तुका कितल्या बरोवचें जाता म्हणून सजेस्ट आन्सर्स मॅच करचे जाता तशी ताजे खातीर मॉक बरयला आनी एग्जामा प्रिवियस डे कशें म्हळ्यार हांव सेट केला म्हळ्यार एक टॉपीक आसता चॅप्टर्स तशी ताजे खातीर म्हणून हेंच बुक रेफर करता म्हणून दवरला आनी इम्पॉर्टंट टॉपिक्स ह्या टायमा वाजूका मे बी नॉन इम्पॉर्टंट टॉपिक्स ह्या टायमा वाजूका आनी एग्जामाचें मे बी एग्जामाचे 1 or 2 hours बिफोर इम्पॉर्टंट फॉर्मुलाज जो कॉन्सेप्ट्स खंयचे येवचे पुरो आनी तें पुरा नोट डावन केलेलो वाजयत आशिल्लो तशी ओके ओके आनीक क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तूं खंयचे एजान तूं लेखिलें की हांव CA करता म्हूण तुका तुगेला आनू आमकां पुरा जाणां गोतशिल् म्हणकेची ही इज इन द CA प्रोफेशन तांकां पळोवन तूं इन्स्पायर जालेल की हांव CA घेवका म्हणून वॉट वॉज युअर कशें इन्स्पिरेशन टू टेक अप द कोर्स कशें म्हळ्यार म्हाका सायन्स आनी मॅथ्स म्हगेले स्ट्रॉंग आशिल्ले 10th आशिल्ले तेन्ना मात्र सायन्स म्हाका तितली इंट्रस्ट नाशिल्लें सायन्सांत तितली इंट्रस्ट नाशिल्लें तशी कॉमर्स घेतला मागीर कॉमर्स जाता एक पंत हें बरें लॉ एडमिशन टेस्ट बरयला मागीर CPT बरयला CPT बरोवशिंदा फुडें लॉचे हें येयलें कना रिजल्ट्स आयला रँक आयला जॉइन जेवय तशेंला तेन्ना एक दीस बसून राती बसून लेखून हांव आनी आनू बसली आनी कजिनी आशिल्लो पुरा घरा कोण आशिल्लो पुरा एक पंद बसली आनी कन करचें म्हणून तशी मागीर अन्नान म्हळ्यार तूं कन जेवका करी CA करतले करी लॉ करतले तें करी कसं ना ऑप्शन आसा तुगेल चॉयस म्हणून सोडला तशें हांव मागीर कशें म्हळ्यार आतां फॉर द टायम बींग CA फॉलो करता मागीर मे बी इन द फ्युचर लॉ डिग्री करता म्हणून तशी हें केलां ओके आनीक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन टू यू इज तुगेल्या जुनियर जालो तूं टॉप 3 एक स्टडी टिप्स ज्यो स्ट्रॅटेजी शेअर करचे आस जाल्यार इट कूड बी टेक्निकल आसता म्हणना जनरल एक अप्रोच कशें करतात आनी ह्या कोर्साक तें कसं आसता कशें म्हळ्यार आमगेला कोर्स बरी एग्जामा सीमीत आसची न्ही एग्जाम नंतर आमकां आसचें एक्चुअली एग्जाम्स तुका बरी बरोवचें पास जाता मे नॉट बी फस्ट अटेम्प्टान तूं पास जाता म्हणना बट एट सम पॉयंट इन टायम पास जाता ती तशी मात्र एग्जाम नंतर येवचें आमकां मेन कसं आमी तेन्ना प्रोफेशनल स्टुडंट्स न्ही मे बी आर्टिकलशीप टायमार आमी स्टुडंट्स आसता ती तशी चूक आसल्यार आमी सिनियर्स साकून सम करता आयकून आनी मात्र एक पण एग्जाम पास जाता त्या CA म्हूण आयले कुडल्या आमी चूकी करचें म्हणना आमगेल्या वर्ड्स तितले हें आसा मिनिंग्स चड आसता ताका वेटेज आसा तशी आमी तें दवर तें मुखारच्याक हें करून पळोवका आनी कशें म्हळ्यार आमगेले स्टडीज एस्पेशली करतना डिसिप्लिन्ड आसता मे बी टायम टेबल जो सेट कर न्हू मात्र कसन टायम टेबल सेट केलें कसन जाता म्हळ्यार तेंची फॉलो करचें जाता म्हणना मस्त हें आसता अड्डावण आसता तें मे बी फोन यूज कर स्वल्पान कसन करता म्हळ्यार फोन सायड यूज करता ती सॉरी फोन सायड दवरता ती यूज करना ती तशी आसका म्हणना फोन यूज कर येता मात्र एक लिमीट आसा तशें करून चड वचचें नज तें आसका
आनी कशें जाता म्हळ्यार आमगेले एग्जाम प्रोफेशनल लेवल मे बी BCom विंगड नमूने आसा हें आसा BComaक मे बी पास्ट फ्यू क्वेश्चन पेपर ಸ್ವಲ್ಪ वजन वता ती क्वेश्चन्स यूजली तशें येता हांगा तशें ना हांगा कशी आन्सर्स दितात मे बी एक 300-500 पेज बुक हाकून एक पॅरा हाकून एक क्वेश्चन येवचें पुरो त्यावे चान्सेस म्हळ्यार आमकां एक अर्थ करून घेवचें म्हळ्यार 100% सिलेबस कवर करचे बारीक कश्ट मे बी 80% वेरी वेल अर्थ करून घेवका 20% तें इम्पॉर्टंट नाशिल्लें जस्ट अंडरस्टँडींग जेवो आसका आनी आनीक कसन म्हळ्यार आमगेले एग्जाम्स आहाय स्पेशली कसन येवचे म्हळ्यार पॅनीक येता ती एग्जाम आमगेले मे बी आतां 8 पेपर्स आसा करंटली फायनलान तूं 8 टफ येता म्हणना 8 इजी येता म्हणना आनी एक पेपरान तूं पुरो क्वेश्चन्स इजी आसना पुरो क्वेश्चन्स टफ आसना तांत एक भारी कश्ट आसता कस म्हळ्यार तुका आसताची तशी आमी प्लॅन करता आमी एग्जाम बरयताना क्वेश्चन्स येताना हँग करता म्हळ्यार ह्यांचे बरोवका नीड नॉट बी 100% अटेम्प्ट मे बी ट्राय टू अटेम्प्ट द हायेस्ट नंबर बट विथ मोर एक्युरेसी तशी तें आसता आनी तुका एग्जाम्साचे हें कसन तुका चड लोड येतलें वाजिताना मे बी तुका कसन एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिव्हिटीज आसा मे बी योगा ऑर मे बी एनी हॉबी एज सच तशी सो कृष्णानंदान आजी आमगेलो टू मस्त वॅल्युएबल टिप्स शेअर केला आणि आय होप आमगेले तुगेले जुनियर्सांक पुरा हे मस्त हेल्प जात म्हणून सो कृष्णानंद मस्त धन्यवाद आजी तू आमगेलो टू आमगेले ह्या स्टुडिओक आयल खातीर तशीच मुखार तुका आनीक यशस मेळ्ळो तुगेले ते लॉ की खंयचे विंगड कसं करचे प्लॅन्स त्यावे एक सफल जावन तुका वापस इंटरव्यू करचे तशें आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो म्हूण हांव तुमकां हारेस दिता तशीच आयच्या प्रोग्राम पळयलेल्या सकड वीक्षक वर्गांक धन्यवाद नमस्कार.